हालेलुया 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 मुगाचनो आयचे दिसा आमी जेजूच्या रुपांतरपणाचे ते घडीत आमी नियाळ केल्ले. जेजू त्या उबार दोंगरार गेलो, वरे विंगड सुवातेर जेजून तो वेळ करशिलो आनी पवित्र पुस्तकांतली उतरां आमी आयकले. जेजूचे मुखावळ सुर्या परी बरजळ्ळे आनी ताचे वस्तूर उजवाडा परी धवें जालें. मुगाचनो ह्या वेळार ह्या वरे विंगड सुवातेक आमी वेता. त्या जेजू सांगाता थोडो वेळ करशिताना आमचे हरी एकल्याचे मुखामोल पडजळटा. मोगाचनो आमचे वस्तूर वा आमचे सगळे जिवीत धवें बरी जाता. मोगाचनो असलो अनुभव आमकां हरी एकल्याक जायजे. तारिगून आज आसात उतरां आमकां नियाळ करूं. सोमया कोणा लागीं वसो हांव, तुजे लागीं आसात उतरां सस्तीक जिविताची. तर तसो जेजू सस्तीक जिवीत दिवचो आमचे मदें येता, आमच्या मुसमकर येता, आमच्या सांगाता रावंक येता. तर ह्या जेजूक नमो नमो जेजू क्रिस्ता म्हणल्यार त्या गिताद्वारे आमी स्वागत करुया. Gesù Cristo, undiaru paliponascha, namo namo sudvundara, sakramenta tamkaracha, namo namo Gesù Cristo, undiaru paliponascha. Dev tu amka melum aula, sergi so Dev tu amka melum aula. Lipun lipun tuve undiache ruketa, lipun lipun tuve undiache ruketa. Tu amche kanzata, undia vainarye, tu amche kanzata, amcha moganbur duka samarita, amcha moganbur duka samarita. Sangat kami amin. Namo namo Gesù Cristo, undiaru paliponascha, namo namo sudvundara, sakramenta tamkaracha. जेजू म्हणटा येया म्हज्यासशी समेस्त तुमी कस्ता तेल्यानो आनी वासन वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. पळय मोगाच्या भावा आनी भयणी, तसो जेजू हरी एकल्याक सोदून गेलो, हरी एकल्याच्या लागीं सरलो, हरी एकल्याक ताणें बरें केलें, हरी एकल्याक ताणें आपवडलें. मोगाचेनो शतपतीचो साखर हुशार नातलो. शतपती जेजू लागीं आयिल्ल्या वेळार जेजू ताका म्हणटा हांव येवन बरो करता. आज मोगाच्या भावा भयणी, तसो जेजू तुका म्हाका आमकां हरी एकल्याक म्हणटा हांव येता, हांव तुका आपवता, हांव तुका गुण करता, हांव तुका बरो करता, हांव तुका आशिर्वाद दिता, हांव तुका म्हज्या मोगान भरता म्हणटा. मोगाचेनो तेदगून त्या सुमया मुखार आसा. आमचे सुख दूख ताचे कडेन सांगया, आमचे सुख दूख ताचे कडेन उलोवया. मोगाचेनो ओ जेजू आमकां बुजोवन दिता, ओ जेजू आमकां सांगत दिता, ओ जेजू आमकां ताच्या कृपेन आशिर्वादांनी भरता. मोगाल भवन आनी भयणीनो, त्या देखून तो पेद्रून म्हणलें सक्कड जेजूक सांडून वेताना जेजून विचारलेल्या वेळा सिसांक तुमी म्हाका सांडून वसो आशेतात गी. आनी थवळ पेद्रो म्हणालो सोमिया कोणा लागीं वसो, कोणा लागीं वसो सोमिया,
तुझे लागे आसात उतरां ससनीक जिविताची. वही मोगाच्या भावा आणि बहिणीनो, फाटल्या 4 दिसांनी याच उतरांक सरी जावन या सोमयाक सोदून सोमया सरशी आम्ही आयल्या, या जिविताच्या जरी सरशी आम्ही आयल्या. आणि आज वो निमानो घडी व निमानो वेळ मोगाच्यानो या सोमया मुखार आम्ही आसा. सोमी आमचे मुखार आसा. सोमी आमकां हरी एकल्याके वळखता, हरी एकल्याके पळयता. आमचे हरी एकल्याचे नाव त्या सोमयाक कळीत आसा. मोगाच्या भावा बहिणी त्या सोमया मुखार आसाय. तुझे काळीज, तुझे मन उक्तें कर, तुझे सुख दुःख ताचे कडेन सांग. तुझ्या खालसा मनात हांव सोमया कडेन उलय. सोमी तुका पळयता, सोमी तुका आयकता, सोमी तुका बुजयता, सोमी तुका धैर्य दिता, सोमी तुका आपडता. मोगाच्या भावा बहिणी त्या सोमयाचेर पातयेनी दवर, त्या सोमयाचेर विश्वास दवर. तो सोमी तुजो मोग करता. तो सोमयाक मोलादीक म्हणल्यार उडास दवर. त्या देखून सोमया कडेन उलय, तुझ्या खालसा मनात हांव उलय. सांग तुजी भोगना, सांग तुजी भोगना, तुझे सगळे सुख दुःख ताचे मुखार उक्तें कर. सोमयाक सांग. मोगाच्या भावा बहिणी उलय सोमया कडेन. जिणेचे सुख तुका सांगूंक आयल्या, जिणेचे सुख तुका सांगूंक आयल्या. तुझे तान बुजवून आशेवनांक रावल्या, तुझे तान बुजवून आशेवनांक रावल्या. ये जेजुये आमकां मेळोंक तूं ये, ये जेजुये आमकां मेळोंक तूं ये. कुर्पेचे देण्या भांडार घेऊन ये, तुझे कुर्पेचे देण्या भांडार घेऊन ये. आमच्या हात वयर उबारी हा. O namo Jesu Christa, unyaro paliponasya. Namo namo Sulkundara, Sacramentatam Karaksha. Namo namo Jesu Christa, unyaro paliponasya. Namo namo Sulkundara, Sacramentatam Karaksha. मोगाल भवन आणि बहिणीनो, एक घडीभर आमचे दोळे धांपिया. आमचे दोन्ही हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया. मोगाल भवा आणि बहिणी, कीर्तन 130 आणि 9 वाक्य एकठावन वाचता आसतना आमकां समजता थंयसर सर्वेस्व देव म्हणटा, केदना तूं उरताय, केदना तूं बसताय, खंय वेताय, कितें करताय, ते हरी एक ताका कळीत आसा. तुझ्या जिबेर उतार येवच्या पयलें तूं कितें उलोवंक वेताय तें समीत ताका कळीत आसा. देखून मोगाच्या भावा बहिणी, या सोमया मुखार आमी खालते जावया. खावणे थावन कुर्सा पर्यंत खालतो जाल्लो सोमी आमचे मुखार आसा. गर्व नाका, हंकार नाका, ओडपण नाका, आमच्या विशांत ओडपण चिंचे नाका. मोगाचेनो या सोमया मुखार हांव आनी तूं किरकोळ जावन आसाव. आमी हरी एकले अस्कत पातकी आमी जावन आसाव. त्या सोमया मुखार आमी आयल्या. मोगाळ भावा आनी बहिणी, या सोमया मुखार हांव आनी तूं आमी हरी एकली विणगी जावन आसाव. कित्याक सोमी म्हज्या जिवितांत हरी एक संगती जाण आसा. मोगाळ भावा आनी बहिणी, म्हज्या आनी तुज्या जिविता विशीं कळीत नातलें ताका कितेंच ना. तुजो सुख संतोष तुजें बरेपण ताका कळीत आसा. ताचे चड तुजें दुख, बेजाराई, कश्ट, खंत हुस्को, तुजे समस्ये, तुजे पडणे हरी एक ताका कळीत आसा. मोगाच्या भावा आनी बहिणी, त्या सोमया मुखार आमी आसा. त्या सोमया मुखार आमी सरपडल्या. तो सोमी तुका म्हाका आमकां हरी एक लागी पळोवन आसा. मोगाचेनो ताची नदर त्या दिसा त्या पिडेस्तांचेर पडल्ली. त्या दिसा ती नदर
वाईट संख्येक ओळख जाल्ल्यांचेर पडोल्ली, त्या दिसा ती सकत बुकेल्ल्यांचेर पडोल्ली, त्या दिसा ती सकत त्या मेल्ल्यांचेर वाळल्ली. आज तीच सकत या सक्रामेंतात हांव तुझ्या जिविताक म्हज्या जिविताक मोगाच्या बाबा भयणी वाळून आसा म्हणलें उडासान दवरूं. तेत सोमया मुखार आमी आसा. उंड्या रुपार तो सुमी खरोच जिवंत हांगासर आसा. फाटल्या 4 दिसांनी उतरा रुपार आमचे लगे उलयलो तो सुमी आमचे मध्ये खरोच जीव आसा. मोगाच्या बाबा भयणी तुझ्या विशान म्हज्या विशान कळीत नातलें कितेंच ना हे सत बाबा भयणी उगडास दवर आनी त्या देखून संपूर्ण तरान तुकात त्या सुमयाक समर्पण कर. आसा तशें समर्पण कर मोगाच्या बाबा आनी भयणी, आसा तशें समर्पण कर. त्या सोमयाक तुझ्या आनी म्हज्या जिवितांत असाध्य म्हणलें खंयचेय ना मोगाच्यान, खंयचेय ना हें सत जावन आसा. थोडे दिसा आदीं एका आक्रिस्तांव स्त्रिये लागीं हांव उलयतलो आनी ती म्हणाली, येसू देवेर आर जिवंत देवेर एन्नान मुट्टू देर. ती म्हणाली तिका 18 वर्सां प्रायेचेर तिचे दांत काडीचे म्हण दाक्तरान सांगलें आनी तिने एका क्रिस्तांवा कडेन सांगलें गे आनी ही गज्जेक वेताय न्ही म्हजी एक आंगून घाल, म्हजे दांत काडून सांगल्या दाक्तर. आनी ती म्हणटा तो क्रिस्तांवचो आसलो खंय, तो क्रिस्तांवचो आसलो खंय, कातोलीक तो आसलो खंय. आनी तवल तिने ताका म्हणलें गे तूं कातोलीक जावन आसताय तुका तितली पात येनी ना, त्या येसू देवेर ताचे कडेन म्हाका पातयेनी आसा त्या देखून ओस माग म्हणाले गे. आनी तित इगजे वचून मागलें गे. आनी आतां तिका 50 आनी 9 वर्सां प्राय ते दांत काडून आनी मोगाच्यान ते दांत आसात. आनी ती रोडोवन म्हणाली, आ येसू देवेर एन्नान मुट्टू देर, आ येसू देवेर एन्न ಒಟ್ಟಿಗೆ उरलेर, आ येसू देवेर एन्नान कापाडवेर म्हणाली मोगाच्यान. तिची पातयेनी आज तसो जेजू आमचे मुखार आसा, आमचे सांगत आसा मोगाच्यान भावार्थ पातयेनी मोगाच्यान. त्या देखून आमी कितली आराधन होगळाप स्तुती दिता हांव मोगाच्यान. आनी ह्या आराधना वेळार ह्या स्तुती होगळापा वेळार असल्यो सक्कड सत्यो त्यो मौन वेतात, भलायकी बरेपण आमच्या जिवितान वालतात मोगाच्यान. दानियेल प्रवादीचे पुस्तक अध्याय 3 त्या तरणाट्या विशयान मोगाच्यान श्रद्धक मेशक अबेदनेगो नेबुकदनेझरान ताणें केल्ल्या त्या मुर्तीक पुजा करिनासल्या वेळार उज्यांत उडयल्ल्या वेळार ते गायन करनासले, स्तुती करनासले मोगाच्यान. आनी तांकां कितेंच तो उजो बाधा करूंक सकना. आनी नेबुकदनेझर राय हें पळयल्लो कितें म्हणटा, आमी त्या गांव उडयल्ले न्ही, आतां म्हाका सोग दिसतात आनी सवतो देवाच्या पुताबरी वा मनशा पुताबरी दिसता म्हणालो मोगाच्यान. त्या देखून आमी उज्याच्या आकट्यान कश्टातना आमी एकसुरी न्ही मोगाच्यान, आमी कश्टा दुकान आसतना आमी एकसुरी न्ही. ओत्तो सुमी आमच्या सांगात आसा, आमकां सोन घालना मोगाच्यान. तशेंच धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांत पावलो आनी सिलास त्या बंदेने नासलेल्या वेळार त्या मोद्याने रातीर स्तुती गायन करनासल्या वेळार सक्कड कैदी तांकां पळोवन आसले आनी थंयसर जगलाने जालें आनी भुंय कामणी जाली, सांकळी तुटोवन पडले, दारवाटे उक्ते जाले मोगाच्यान. आज मोगाच्यान आमी त्या सोमया मुखार आसा. तर सोमयाक आमी आराधन करया, स्तुती करया. आमच्या काळजा मनांत तो वो कितें पळयता कितें करता आमी पळोवचें नाका. आमी आमच्या काळजा मनांत सोमयेची स्तुती करया, सोमयाक आराधन करया मोगाच्यान. त्या सोमयाक असाध्य म्हणलें तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत कितेंच ना मोगाच्यान. ह्या सोमयाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना. फकत तुका पातयेनी, फकत तुका भवर्त आसा जाल्यार तुज्या जिवितांत मागलें तुका मेळटा. तुज्या जिवितांत असर्या अद्भुतां घडटात, तुजें जिवीत बरें जाता, रुपांतर जाता. हें सत मोगाच्यान. त्या देखून आराधन स्तुती करतना खंयचेय बांदपास उरना, हरी एक बांदपास सोडटात मोगाच्यान. हरी एक सांकळी तुटोवन पडटा, सोडवून मेळटा, भलायकी बरेपण आमच्या कुडींत वालता. त्या सोमयाचेर पातयेनी दवरया, त्या सोमयाचेर आमी विश्वास दवरया. सगळ्या आमी उबे रावया मोगाच्यान. थाळयो पेटोवन संतोषान उल्हासान त्या सोमयाची स्तुती करया, आराधन करया मोगाच्यान. येशुवे आराधना, 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 येशुवे आराधना. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ.
ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೊರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ. ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಪಾರಂಪರ್ಯ ಬಂಧನವೆಲ್ಲ ಮುರಿದೋಯಿತು. ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಪಾರಂಪರ್ಯ ಬಂಧನವೆಲ್ಲ ಮುರಿದೋಯಿತು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಭಟಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿದಾಗ ಯೆರಿಕೋ ಕೋಟೆಯು ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಭಟಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿದಾಗ ಯೆರಿಕೋ ಕೋಟೆಯು ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಕೊಡುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ. ಆಮೆನ್ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮನಸ್ಸಿಸುವ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಯೇಸುವೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಯೇಸುವೆ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं मी बसया मगाच्यानो थोडे तेंपा आदी एका स्त्रियेक मोगाच्यानो आस्पत्रेक फदमुल्लास आस्पत्रेक उखोल म्हणल्या बरी वेल्लें कठीण आस्वस्थ आसली आनी आस्पत्रेच्या कटल्यार ती आसली मोगाच्यानो आनी तो वळू तिच्या पुतांनी ते एक पूत ते एक सुनो आनी भुरगीं आनी तो वळू तेच्या पुतांनी एका मागण्याच्या व्यक्तींक मागण्याच्या पंगडाक तिच्या आस्पत्रे कडेन येवन त्या रुमाक येवन तिचे कडेन तिच्या खातीर मागोवंक सांगलें आनी त्या कडेन तिचे पूत सुनो तिच्या बोवारी आसली मोगाच्यानो वो मागण्याचो पंगड वचोन मागणें केलें आनी मागणें करतना तिणें मागणें केलें रडली तिच्या दोळ्यांतल्यान दुखां वाडलीं मोगाच्यानो आनी निमाणें मागणें सोंपयल्या उपरांत तिच्या सुनां कडेन ती उलयनातली तिच्या सुनांक तिणें बक्षिलें तिच्या सुनांक तिणें पटलून धरलें तिच्या सुनांक पटलून धरून ती रडली मोगाच्यानो आनी निमाणें तुमी पातयेता नांगुना आस्पत्रेक तिका उखोलन हाडलें आस्पत्रेंत पाटी सोलोन घरा गेली आतां ही बरी भलायकी बरेपण आसा मोगाच्यानो मस्तोबटी आमी बांदपासांत आसता मोगाच्यानो आमी बक्षिनातले आमचे भितर फाताक आसा आमी बक्षाने मागना आनी आमी हेरांक बक्षाने दिना राग मोसोर द्वेश क्रोध ही आमच्या जिवितांत बरोवन आसा मोगाच्यानो थोडे तेंपा आदी मूडबिद्रे पुलीस स्टेशनाचो एक पुलीस उलयतना म्हणालो
त्या पोलीस स्टेशनान क्रिस्तांवांच्यो केजी इतल्यो आनी तितल्यो आनी तो म्हणालो हर एक जाग्याच्यो इतलोसो जागो सोडून दिवंक तुमचे क्रिस्तांवांचे तयार ना. आनी तो म्हणालो तुमी इतले इगर्जे घेतात, मागणे घेतात, आराधन करतात, हें कित्याक अशें? हें कित्याक भाव भावाक बक्षिना, भाव भयणीक बक्षिना, एकामेका बक्षिनात, एकामेका सोडधोड करिनात, एकामेका आनी तेंत खाण घेवन लायफ बोर पोलीस स्टेशनाक कोर्टांत नाचतात म्हणालो. एक क्रिस्तांव पोलीस मोगाचे न्हू. आमचे मस्त जाणांचे क्रिस्तांवांचे जिवीत आमचे भितर तें बरोवन आसा. राग, मोसोर, क्रोध, द्वेश आनी हाका लागून मस्त बरी समाधान ना जिवितान, संतोष ना, बरेपण ना मोगाचे न्हू. आमचे जिवीत आमी पिर्द्यार करनासा, आमी बक्षिना, एकामेका लागीं उलयना आनी त्यात रागांत मोरोंक जाल्यारय तयार आसा. आमच्या भावाक भयणीक आमी बगसून उलोवंक तयार ना. एक घडी सगळां आमचे दोळे धांपया मोगाचे न्हू. आमचे दोनी हात आमच्या मुखार उदारे दवरया. आज जर तर तुका ह्या पवित्र थळार बरें जावंक मन आसा, तुजें जिवीत रुपांत जावंक मन आसा, तुजे जिविताचे बांदपाच सुटोवन पडा जाय म्हूण तुका मन आसा, हांगा तावन सुटका सोडवून भलायकी बरेपण जोन तुका मुखार वचोंक मन आसा जाल्यार मोगाच्या भावा भयणी ह्या घडये तुजें उणेपण वळखून घे, तुजें पाताक वळखून घे. जे कोणा कडेन राग आसा, मोसोर आसा, द्वेश आसा, क्रोध आसा, तुज्या काळजा मनांत उलयनाय, हें सगळें बरोवन गेलां. तशेंच वायट संगतेन तुजें जिवीत बरोवन गेलां, विविध संगतेक एडिक्ट जालाय, हें सगळें तुज्या जिवितान बरोवन आसा जाल्यार सोमयाक उक्तें कर तुजें काळीज, तुजें मन सोमयाक उक्तें कर. सांग मोगाच्या बाबा भयणी, सांग त्या जेजूक आपय तुका आपय, जेजू म्हणून आपय तुका आपडोंक गुण करूंक आपय. त्या फातक्यांक बगसूंक जेजू आयिल्लो. जेजून म्हणली उतरां हांव आयलां फातक्यां खातीर, भाग्यवंता खातीर न्हय. आमी केदना फातकी म्हणून वळखता, आमच्या फाताक रडता मोगाचें न्हू. जेजूक आमकां बगसूंक तितलें मात्र पुरो मोगाचें न्हू. आमी केदना एक मेट काडटा, उरले मेटा धो काडटा. कित्याक मोगाचें न्हू? राग, द्वेश, मोसोर ह्या संवसारान 4 दीस मोगाचें न्हू. संतोशान, समाधानान, बरेपणान जियोंक साध्य ना गे आमकां. हें कित्याक राग, मोसोर, द्वेश, क्रोध, कित्याक हें वायटपणान आमचें भरलेलें जिवीत? तर ह्या घडये आमचें सगळें जिवीत सोमयाक समर्पण करया. सोमयाक आमी आपोवया मोगाचें न्हू. आमचो भाव हें गीत गायतना जेजू आपयता, म्हाका तुका आपयता, जेजू आपयता, गोपांत आपल्या म्हणटाना आमकां त्या जेजूक समर्पण करया मोगाचें न्हू. ह्या घडये आमचे सगळें फाताक उणेपण आमी वळखून घेवया. जे कोणाय कडेन राग आसा जाल्यार ह्या घडये सक्रामेता मुखार आमी आसा. हांव म्हणया जेजू हांव ताका तिका बक्षिता, हांव ताचे कडेन तिचे कडेन बक्षाने मागता आनी तांचे खातीर एक घडीभर मागया मोगाचें न्हू. मागतना आमचें वजें हळू जाता मोगाचें न्हू. समाधान, संतोष वालता, भलायकी बरेपण वालता, जायती सुटका आमकां मेळटा मोगाचें न्हू. हें सत जावन आसा. ते देखून आमच्या काळजांत जावन बक्षाने मागया, बक्षाने दिवया. ह्या सोमया मुखार आमी आसा मोगाचें न्हू. एक चरान हें गीत आमी गावया. जेजू आपयता तुका मोगाच्या भावा भयणी, ह्या घडये जेजू आपयता त्या भावाक, त्या भयणीक बगसूंक तुजो राग, मोसोर, क्रोध, तुजें खोटेपण, वायटपण, विविध तराच्या संगतीक गुलाम जाल्ल्यो ते सोडूंक जेजू आपयता. तुजें नांव कान्न ह्या घडये जेजू आपयता. उडास दवर भावा भयणी, तुका आपयता, ताका आनी तिका न्हय, तुका चिंत, तुका तुजें नांव कान जेजू आपयता. तुका सांग जेजू हांव आसा, तयार आसा, हांव बक्षिता, बक्षाने मागता, हांव सोडटा जेजू, बरो जाता. जेजूक सांग मोगाच्या भावा भयणी, तुजें जिवीत त्या जेजूक समर्पण कर आनी जेजू म्हणून त्या जेजूक उलो मान. त्या जेजू म्हाका रड, तुज्या पाताक रड, तुज्या काळजांत जावन रड. मोगाच्या भावा भयणी तुजें जिवीत ताका समर्पण कर. जेजू 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 जेजू. तुझे कठोर काळीज उक्तें कर मोगाच्या भावा भयणी, तुझे काळीज उक्तें कर. जेजू जेजू जेजूक समर्पण कर तुझे जिवीत सगळें. तुझ्या जिविताच्या कोणशाक जेजूक आपय ह्या घडये. आनी प्रत्येक जावन तुझ्या जिविताच्या त्या काळोखी कोणशांक जेजूक आपय. जेजूचो उजवाड मागच्याक, जेजून ती सुवात तुझ्या जिविताच्या आपडच्याक आपय जेजूक. तुझे जिविताका उक्तें कर मोगाच्या भावा भयणी.
तवळ तू आश्चर्य अद्भुत भलायकी बरे पण बघतोले या पवित्र स्थळार आईच्या या घडीये तुझे जीवित उक्तेंगर तुझे जीवित समर्पण कर जेजू आपयता तुका आपयता बाबा बहिणी तुका आपयता उक्तेंगर समर्पण कर जेसू 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 म्हाका आपयता पदका मोजी मोक्षिता गोपान म्हाका तो घेता बक्षी जेजू आमकां बरी एकट्या की बक्षी मोगान म्हाका नितळकर जेजू ओळयता तुझ्या मोगान घे जेसू तुझे खापर तो वाडय जेजू आपयता जेजू हांव येता तुका लागीं मोगान तुझ्या गोपांत येता जेजू ओळयता म्हाका पातक्याक पटलून दर जेजू म्हाका मोजी तुझी खापर तो वाडय तुझो मोग वाडय जेजू नितळ कर निर्मळ कर जेजू नितळ कर म्हाका निर्मळ कर जेजू जेसू 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 जेजू 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 जुवांव सवांजेल अदे पांच वाक्य एकतावन आमी वाचताना मोगाचेनो त्या बेसादा थळ्या लागीं 38 वर्सां पिडेंत वळवळतलो एक मनीस थंय आसलो मोगाचेनो त्या उदकांत देवोंक ताका जाय आसलें बरें ताका जावंक जाय आसलें कोणीय ताका कुमो करूना मोगाचेनो आनी आज जेजू त्या थळ्या लागीं गेलो आनी जेजू ताका विचारता तुका बरो जावंक खुशी आसा तुका बरो जावंक खुशी आसा आनी पिडेस्त म्हणालो सैबा उदक आलयलेल्या वेळार म्हाका तळ्यांत देंवयतलो म्हजो म्हणलो कोणी ना हांव देंवोंक वेताना आनी एकलो म्हज्याकी पयलो देंवता सगळें आमी दोळे धांपया मोगाचेनो परत दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया आज जेजू तुजे मुखार उबो रावला ह्या घडये तुजे मुखार उबो रावला मोगाच्या भावा भयणी आनी जेजू तुका विचारता बाबा भयणी तुका बरो जावंक खुशी आसा तुका बरो जावंक खुशी आसा मोगाचेनो आमी म्हणूंक पुरो म्हजी म्हणली कोणी नांत हांव एक सोरो म्हाका कोणी समजना हांव कश्टांत आसा विविध तराच्या अडचणेक हांव सांपडला विविध तराच्या बंदपासांत हांव आसा विविध तराच्या पिडे शिडेक हांव वळख जाला विविध तरेच्या नश्टांक हांव वळख जाला विविध तरेचे लॉस म्हाका जाला हांव कश्टांत आसा सोम्या हांव बंदपत आसा म्हजो म्हणलो कोणी ना सोम्या म्हाका कुमो करची म्हाका समजोवची म्हाका बरें करचें कोण ना सोम्या मोगाच्या बाबा भयणी सोमी तुजे मुखार आसा सोमी तुजे मुखार उबो रावला तुका बरो जावंक खुशी आसा तुका बरो जावंक खुशी आसा जेजू म्हणटा भिये नाका बाळा भिये नाका बाळा आसाही तू म्हज्या पांयान तळा आसाही तू म्हज्या पांयान तळा बाळा हांव तुका सांगचो ना केदींच हांव तुका सांगचो ना सगळ्यांनी तुका सांडला जावंक बरो सगळ्यांक तुका समजना म्हण तुका भक्ता जावंक बरो एक सोरो म्हण तुका भक्ता जावंक बरो कोणा लागीं उलोवचें कोणा लागीं सांगचें म्हजें कस दूख तुका समजना जावंक बरो पण जेजू तुजें नांव कान म्हणटा भिये नाका बाळा भिये नाका बाळा आसाही तू म्हज्या पांयान तळा थोड्या दिसा आदी एक स्त्री तिच्या थेगांत दुवांक आपणान म्हज्या कडेन आयली उलोवंक मोगाचेनो विविध तरेच्या बंदपासांत ती आसा आनी ती म्हणटा म्हाका वायट संगत्यो बाधा करना आसात खंयचेय कितेंय बरें जायना
हांव कस्ताता मस्त तेंपा दावन कस्ताता मागा पाद म्हजे खातीर म्हूण मोगाचें आमी विविध तरेच्या बांदपासांत विविध तरेच्या संगतीक आमी गुलाम जावं आमी कस्ताता जावंक बरो मोगाचें न्हू सोमयाक सांगया आमचे सगळे सुख दुख सोमयाक सांगया आमची काळजां मना उक्ती करया आमची भोगणां ताका सांगया आनी ह्या घडये सोमी तुका म्हणटा बाळा भिये नाका आसाही तूं म्हज्या पांयांतळा मुखार तूं सर धरून म्हजो हात केदींच हांव सांडचो ना केदींच हांव तुका सांडचो ना बाळा मोगाचें न्हू जेजू तुका बाळा म्हण आपयता आसाही तूं म्हज्या पांयांतळा म्हणटा कितलो मोग ताका आसा कितलो हुस्को ताका तुजो आसा आज तुका सुडका सोडवून दिवंक तो आयला तुजे मुखार आसा मोगाच्या भावा भयणी उलय ताच्या कडेन उलय सगळें तुजें सुख दूख सांग उक्तें कर तुज्या काळजाच्या गुंडाळ्यांत कितें भोगणां आसात म्हजें म्हणलें म्हजो म्हणलो कोणी ना दूख आसा सांग ताका उक्तें कर तुजें काळीज रड तुज्या दोळ्यांतल्यान दुखां वाडल्यार येवना वाळून दी मोगाच्या भावा भयणी कोणी पळयता म्हणून भिये नाका तो जेजू म्हणटा तुजें नांव कान भिये नाका बाळा भिये नाका हांव आसा केदींच हांव तुका सांगचो ना करून तुझो दिता तुका म्हजो सांगा मुखार तुसर करून म्हजो दिता तुका म्हजो सांगा भिये नाका म्हज्या बाळा आसाय तूं म्हज्या पांयांतळा मोगाचें जेजून म्हणलें त्या पिडेस्ताक उठ घे तुजें हांतुळण आनी चल सुटका दिली मोगाचें आज आमचो गोवळी बाप आमचे संगी आसा एका दियेसीजींत अधिकृत तरान सुटकेची पदवी आसो गोवळी बाप मोगाचें आज आमकां ह्या सुटकेच्या मागण्याद्वारे आज आमच्या विविध बंदपासांतले सुटका आमकां लाभच्या खातीर हे गोवळी बाप आमचे खातीर ह्या घडये विशेष मागणें करता मोगाचें हें सच जावन आसा आमचे वडील ते आमचे खातीर मागतात तर ह्या मागण्यांत आतां आमी बगिदा जावया मोगाचें बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन मार्का प्रमाणे सुवार्त आमी आयकूंक सगळें आमी उबे रावया उपरांत तांचे लागीं तो म्हणालो संवसाराच्या सर देशांनी वचा आनी सर रस्नाक सुवार्ता परगट करा कोण सतमनता आनी पवित्र स्नान घेता तो बचाव जातलो जो कोण सतमनिना ताचेर कॅस्तीचें फर्मान पडटलें सतमनतेल्याक असल्या असरियांची पदवी मेळटली म्हजे नवी ते देवसा सोडयतले नव्या बसांनी उलयतले सरप आतान धरूंक शकतले आनी मारेकार कसलीं वीक बी ते पियेती जाल्यार तांकां तें बादाक जावचें ना आनी पिडेस्तांचेर हात दवरून तांकां तें बरें करतलें
आम्ही उभे राहुल्ल्या बरीच आमच्या सुटकेची मागणी प्रत्येक जावन प्रेयर्स ऑफ डेलिव्हरन्स तांतली थोडी मात्र विंचून हांव तुमच्या सांगाता तुमचे पासत मागता. प्रत्येक जावन मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमी पुवीस स्नाना वेळार केल्ली बसावणी सैतानाक तुमी पाठ करतात मो, ताच्या सर करण्याक तुमी पाठ करतात मो, ताच्या सर बोलवण्याक तुमी पाठ करतात मो. आमी एका निजा देवाक बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सत मानता म्हणून मनशाक सांगाता म्हणया, सत मानता देवा बापाक सर्गान आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सम्याक जो पवित्र आत्म्यावरी गर्भे सांबावलो, ओंकार मरयेंतान जल्मलो, ताणें कस मरण ताणें कस सोंसले, ताका निकेतून सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवंत जालो, सर्गाक सोडलो, स्वर्गदूतां देवपाच्या उजव्या बसला, जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या कॅथोलिक पयसुबेक भक्तांचो एकतार पातकांचे मोक्षाने कुडीचे जिवनपण ससूचे जिवीत. आमेन. आतां आमी मागणें करया. प्रत्येक जावन मरये मायेक सुरविल्ल्या शतमानांत तावन केल्लें मागणें तें आमी तेरसा वेळार म्हणटा. प्रत्येक जावन हे मागणें तुजे ससाय काल हे देवाचे भाग्यवती माये, आमी येता आमच्या गरजान आमच्या मागण्याची बेपरवा करिनाका, पूण समेस विघ्नांतलें आमकां सदांच निवार, आनंद बरी सदैवी आंकवारी. मिंगेलीक आमी उलो मारया. सर्व खोटेपणाच्या विरोध झुजचो आमचो महान झुजारी आमकां राखता आनी सांबाळटा. देवान मिंगेलीक आमचे पासत पाटयलां. सर्गार सैतानाक लुसिफेराक आनी मिंगेलीक झूज जाता आनी झुजांत मिंगेली जिखता आमी जाणाव आनी तो ताका दर्डीक शेवटिता. भाग्यवंत मिंगेलीक उलो मारया. तुमकां जर तर हें मागणें थंडपाट येता जाल्यार म्हज्या सांगाता म्हणा, ना तर सवकास म्हज्या मागण्यांत तुमी काळजांतच म्हणा. श्रेश्ठ बडव्या भाग्यवंत मिंगेली, आमच्या आत्मीक झुजांत आमकां सांबाळ. देवसराच्या खोटेपणाचेर आनी पासांचेर आड येवंक आमकां आदार दी. सोमी देव ताका फरमायता म्हूण आमी लाल्योन मागता. आनी तूं सर्गींच्या फौजींच्या कुवारा आत्मे विबाडोंक संवसारार भोंवच्या सैतानाक आनी खोट्या आत्म्याक देवाच्या पदवेन यमकोंडाक लुटून उडय. आमेन. आमी आतां एक किर्तन गावया. हांव वाचतां तें. आमी सडावत लिबरेशना खातीर, डेलिव्हरन्सा खातीर, सुटके खातीर म्हणचें किर्तन 91. कोणाक थोड्यांक तोंड पाटयता हें ना तर हांव मागतां आनी हें किर्तन मागता आसतना तुमचेच थकी तुमी म्हणचें. देव आमचो राखणदार, जो मनीस परमोत देवाच्या आश्रयांत रावता आनी सर पदवेदाराची सवळेंत वस्ती करता, तो सरेस्परा म्हणटा, तूं म्हजो आसरो आनी म्हजें कोटें. तुजो देव तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. तो तुका निवारतलो शिकारेच्या पासांतलो आनी मरणांतीक पिडेंतलो. आपल्या पाकांनी तो तुका दामतलो, ताच्या पाकाट्या पंदात तुका आसरो मेळटलो. डाल आनी कावच ताचें विश्वासीपण, रातच्या आकांताची दिसा वेळार उपतेल्या बाणाची कसली शिबिरांत तुका आसची ना. काळोखांत भोंवतले मारीचे पिडेक, दनपारचे नाश करतल्या कर्गाक तूं भियोवंक नाय. तुज्या कुशीक 1000 जण मरोन पडटीत आनी तुज्या उजव्याक 10,000, तरी तुजे सरशी कसलेंच वायट पावचें ना. खरेंच तूं तुज्याच दोळ्यांनी पळयतलोय आनी नसत्यांक कसलीच मजुरी फावो जाता म्हूण देखतलोय. कित्याक सरेस्पर तुजो आसरो. परमोन्नत देवाक तुवें तुजें कोटें करून घेतलाय. कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना. मारीची पिडा तुज्या तांबा सरशी पावची ना. तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. फातराक तुजो पांय आदळना जावच्याक आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. शिवाचेर आनी सर्पाचेर तूं चलतलोय, तारुण शिवाक आनी नागाक मस्तितलोय. तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दितां. आकांता ज्या वेळा हांवचे लागीं आसा ताका निवारता आनी ताका सन्मान करता. लांब हावक दिवन ताका दादोशी करता. म्हजें तारण पळोवंक ताका फावो करता. आमी आतां बावर्त्याची प्रार्थना म्हणोवंक जाय, तरी हांव तसो केवल उल्लेख मात करता. तुमी मौनपणी मागचें.
पापसाहेबा पासत मागया सगळ्या पवित्र सभेचो मुखेली तो आमकां सारके वाटेन चलयता. सगळ्या पवित्र सभे पासत आनी सर राष्ट्रां पासत मागया सगळ्या संवसारात शांती येवच्या पासत. आमच्या दिएसीसी पासत मागया सांजुजेच्या मानाक समर्पिल्ली दिएसीस ह्या दिएसीसच्यो सर फिरगोजो 125 सर संस्थे सर कुटुंबां सुमार 1.5 लाखाच्या चड कुटुंबां आसात. आनी समेस्त सांद्यांचेर देवाचो विश्वासी मोग वाळून येवं दी म्हूण मागया. पिडा शिडा आमच्या घरांनी आसा, आमच्या घरांत आसा, आमच्या जिवा भितर आसा, आमच्या मालगाड्यांतय आसा, भुरग्यांतय आसा, तें सकट उडास हाडया. सकटांची मागणी सांगाता घालून सोम्यान शिकयले मागणे म्हणया आमच्या बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पथकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. हांव थोडी मागणी इंग्लिशांत म्हणटा, ताजो कोंकणी तर्जुमो ना. Holy Creator Spirit, mercifully draw near to the Catholic Church and by your heavenly power make her strong and secure against the attacks of the enemy. Renew with your charity and grace the spirit of your servants, whom you have anointed, that in you they may glorify the Father and his only begotten Son, Jesus Christ our Lord. Amen. Let God arise, let his foes be scattered. Let those who hate him flee from his presence. As smoke is driven away, so drive them away. Like wax that melts before the fire, so the wicked shall perish in the presence of God. Behold the cross of the Lord Jesus. Take flight, all hostile powers. The Lion of the tribe of Judah, the Root of David, has conquered. Let your mercy be upon us, Lord, as we have placed our hope in you. Lord, hear our prayer, and let my cry come to you. O God of heaven, God of earth, God of the angels, God of archangels, God of patriarchs, God of prophets, God of the apostles, God of martyrs, God of priests, God of virgins, God of all saints, O God who have power to give life after death, rest after labor, because there is no God besides you, nor can there be any but you, creator of all things, visible and invisible, of whose kingdom there will be no end. We humbly implore your glorious majesty that you deign to deliver us by your might from all power, deceit, and depravity of the infernal spirits, and to preserve us in safety through Christ our Lord. Amen. आमी मौनपणी कुर्साकच पळोवया आनी उपरांत सक्रामेंताक पळोवया. सक्रामेंतांतलो जेजू आमचे थंय ताचे कृपेचो वाळोत्सव वाळयतलो. देवसाराक खोट्या सक्तेक कोणाकच कित्याकच आमचेर अधिकार ना, कित्याक आमकां क्रिस्ताच्या नांवान तेल आयलां. आमी मागलेलीं मनशां क्रिस्तांव तेल आयिल्लीं. सोम्याचें तेल, पवित्र आत्म्याचें तेल आमकां परमळीक तरान मागता आनी तो परमळ पवित्र आत्म्याचो आजून आमचे थंय सुवात पाठोवं दी. निमाणे सोम्याच्या आशिर्वादाक तयार जावच्या पयलें आतां सर्वांचेर पवित्र उदक शेणयतात. ही देवाची कृपा आम्हा समेस्तांचेर देवून येवच्याक. मोगाचेनो ह्या घडये पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारतना तुमच्या कोंतां बेंतीनी वा तुमचे पवित्र वस्तू कितें आसा तुमच्या हातान कान घेया, आशिर्वादी जातात ह्या घडये. देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवो ये. देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे नितळ
on us. Spirit of the living God, fall afresh on us. Mold us, melt us, melt us, feel us, and use us. Spirit of the living God, fall afresh on. बड़ा स्तुति करूया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जिभेच्या ध्यानाने स्तुती करूया. जागोनाक जिभेच्या ध्यानाचा निरंतर स्तुती करा. हालेलुया, बाबा बाबा बाबा. सर्गीची दाना मुक्ती जाऊ दे. हालेलुया, वाढवून येऊ दे कृपा. हालेलुया. हे देवडा साक्रामेंतांची गीत गावया. Yedyavoda sacramenta sastanaman koruya purilatya rupamodla novyoriti halaya Sălvon vecea, ascat Krishna, vartace oldivia, zăcem bapa, tăcem scuta, olasani sudesa. प्रार्थुया. देवा विची साक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडला. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय सासणाच्या सासणा. वंदन करून जीवने आमचे